न्यू आमची टँक वॉटर टँक हांगासर आमी फावंडेशन स्टोन घातलेले आहा. हालींच 8 दीस पयलीं आमी PWD मिनिस्टरा कडेन सगळे इंजिनियर्स आसलेले सगळ्यां कडेन आमी मिटिंगूय घेतली. वेरियस इश्यूज आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे वॉटर सप्लायचेर आमी डिस्कशनूय केलें, विलेज वायज केल्या. तशेंच आमी हरमला ह्या गांवांत ऑलरेडी आमचे 2.5 लाख लिटराची टँक आसलीत. आतां एडिशनल ही 1.5 लाख लिटराची आमी टँक हे केल्ली आहा. सो आणि एडिशनल प्रोविजन हरमला खातीर 8 लाख लिटराची ऑलरेडी एप्रूव केल्ली आहा. ती आमी न्यू प्लांट जेन्ना 30 mld आमचो तुयन जातलो तेन्ना न्यू प्लांट जातलो तेन्ना 8 लाख लिटराची टँकूय हांगा येतली. सो हे जाता तितके बेगीन ह्या 1.5 ते 2 वर्सां भितर मेजर इश्यू जो एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सीचो उदकाचो आहा तो सॉल्व जातलो. आतां 1.5 लाख लिटराची ही टँक येयल्या कारणान मातशें तरी आमचे स्थानीक हरमल गांवचे स्थानीक आहा तांकां मातशें रिलॅक्सेशन मेळटलें. ताका लागून कॉन्ट्रॅक्टरानूय प्रॉमीस केला बेगिनात बेगीन ही कंप्लीट करून दितलो म्हणून. सो वेरियस इश्यूज जेन्ना आमी डिस्कस केल्ले PWD मिनिस्टरा कडेन तेन्ना 30 mldचे प्लांट फायनान्शियल एप्रुवलाक आहा ती तेणी बेगिना करून घेता म्हटला. सो तो जर 30 mld प्लांट 2 ते 2.5 वर्सां भितर हे कंप्लीट जाय जाल्यार एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सीचे उदकाचो प्रॉब्लम हो सॉल्व जातलो. वेरेज WRD मिनिस्टरा कडेन मिटींग घेतल्या कित्याक आमकां जर जेन्ना 30 mld प्लांट जो आमकां तुया गांवांत जो एप्रूव जाल्लो आहा थंयसर जर उदीक जाय जाल्यार रॉ वॉटर जाय पडटा. सो WRD आनी PWD मेळोन हे जॉयंट वेंचर करचे पडटले. ताका लागून तेंचे कडेन डिस्कशन तेंचे ऑलरेडी काम सुरू आहा आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी 7 तारीख फुडल्या म्हयन्याची 7 तारीख तेंच्यांनी दिल्ली आहा की बैलपार आनी इब्रामपूर हांगासर जॉयंट इन्स्पेक्शन करया एका पेडण्याच्या आमदाराक घेवन आनी म्हाका घेवन. सो ते डेटूय फिक्स केल्ली आहा. ते जॉयंट वेंचरान PWD WRD करून हे प्रोजेक्ट्स आहा ते उदकाचो प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्युन्सीचो मेजर इशू आहा जो सगळ्याक वेरियस वॉर्ड वायज विलेज वायज जे फेस करतात हे डेफिनेटली बेगिनात बेगीन फुलफील जातले. भाई कितले कॉस्ट आसा हेचे? ह्यो टेंडर 24 लाखाचो आहा आनी पायपलायन आहा ती एडिशनल 10 लाखाची आहा. पायपलायन कनेक्शनाची 24 लाखाचो ह्यो टेंडर आहा. तरी तुयातली हे आता 30 mld केन्ना प्लांट जातलो? सो काय फायनान्शियल एप्रुवलाक आसा म्हाका दिसता ह्या म्हयन्या भितर ते जावंक जाय. सो इमिजिएटली वर्क ऑर्डरूय इश्यू जातली ताका आनी ते कामूय सुरवात जालें. 2 वर्साचो टायम ड्युरेशन दिला. आतां ब्रेकअप आहा तो इंजिनियरांक घेवन आमी उलयला. PWD मिनिस्टरानूय सांगला जो ब्रेकअप म्हणजे टायम शेड्यूल कॉन्ट्रॅक्टरान तो आमकां दिवपाचो म्हणजे हे 3 म्हयन्यांनी कितलो कंप्लीट जातलो 2 म्हयन्यांनी कितलो कंप्लीट असो तेंच्यांनी शेड्यूल कर आनी कॉन्ट्रॅक्टराक म्हाकाय दी म्हटला आनी आपणाकूय दी म्हटला. सो आमचे कडेन आसतले आनी टायम टू टायम म्हाका इन्स्पेक्शनूय करपाक जाय कित्याक टायम टू टायम त्या पिरियडान ती कंप्लीट जातली जाल्यार. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.